नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मडगांवच्या आंदोलनाक हिंसक वळण, आंदोलन फाटीं घेवनूय रस्त्यार बशिल्ल्या कांय आंदोलकांचेर पुलिसांचो लाठीचार्ज, कांय जाण जखमी, कितलेशीच कडेन रस्ता रोको, वेलिंगकाराचे अटकेचो अल्टिमेटम। बेपत्ता वेलिंगकाराचो अटकपूर्व जामिना खातीर पणजे सत्र न्यायालयांत अर्ज, मात कोर्टान सुनावणी दवरली सोमारा। फादर बॉलमॅक्साचेर जी कारवाय जाल्ली तीच कारवाय जातली। वेलिंगकाराचेर गोंयभर जाल्ल्या आंदोलना उपरांत मुख्यमंत्र्यान उगडलें तोंड। सुभाष वेलिंगकारान गोंयच्या सायबाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयकार दुखावल्या। सरकार लोकांक हाडटा रस्त्यार, गोंयांत सरकार आसा काय ना, विजयान उपरासलो प्रश्न। वेलिंगकाराचे वादग्रस्त विधानाचेर उलयतना मंत्री आलेक्स सिकेराचो आनीक एक वादग्रस्त विधान। आलेक्स म्हणटा सगळ्या गोंयकारां मदीं सेंट फ्रांसीस झेवियराचो DNA। पिसुल्ले देवळवाडो वाठारांत भोंवपी बिबट्याक निमणो रान खात्यान धरलो। फाटल्या कांय दिसां सावन बिबट्याचो वावर आशिल्लो सुरू। आता खबरो विस्तारांत। मडगांवच्या आंदोलनाक राती उसरां हिंसक वळण लागले। वेलिंगकाराच्या अटकेची मागणी करीत दक्षिण गोंयच्या लोकांनी मडगांव शारांतली पुराय येरादारी आडावन दवरिल्ली। राती 10 सुमार लोकांनी आंदोलन फाटीं घेतले, पूण कांय लोक रस्त्यार बसून येरादारीक आडमेळी हाडटाले। ह्या लोकांचेर पुलिशेन लाठीचार्ज केलो, तशेंच 5 जाणांक ताब्यात घेतले। पुलिशेन केल्ले कारवायेन कांय जाणांक दुखापतूय जाली। सुभाष वेलिंगकाराच्या सेंट फ्रांसीस झेवियरावेल्या स्टेटमेंटा उपरांत पुराय गोंय पेटून उठला। धार्मीक भावना दुखिल्ल्या दक्षिणेच्या लोकांनी शेनवारा राती मडगांवचो बस स्टँड, जिल्लोधिकारी कार्यालय आनी कोलवा सर्कला कडेन निदर्शनां केली। आयतारा सुभाष वेलिंगकाराक अटक जायना जाल्यार परतून रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी दीत लोक राती फाटीं सरिल्ले। भाषाची बेल अप्लाय केल्ली ती कॅन्सल जाली। आतां आमी रावल्या एरेस्टाक। म्हाका म्हज्या गोंयकारांनी त्रास करपाचो ना। आमी पीस लावींग गोंयकार, हांगा जायत्यो बायल्यो आसा, सिनियर सिटीजन आसा। आतां हांवें लोकांक सांगलां पावणे जाल्या, सगळीं टायट जाल्या। इवन मोबायल आमी उलयतात तो ड्रेन जाता, बॅटरी ती चार्ज करूंक पडटा। सो फाल्यांच्या दिसाक लागून आमी चार्ज जावपाक जाय। पूण हांव प्रॉमीस करता, हांव सगळ्यांक सांगता, हो जाणा फादर बॉम्बेक्सान देखून एक उलो मारला आनी ताणें सांगलां की ते करता म्हूण आमी करचें न्ही, आमी शांतीकाय हें करची आनी आमी हें करचें। उलयला तो, म्हाका कोणी व्हिडिओ दाखयलो। फादर बॉल्मेक्स, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रीस्ट ऑफ, वी आर नॉट लायक देम, वी आर पीस लविंग। राती 10 सुमार आंदोलक फाटीं सरले, मात कांय लोक रस्त्यार बसून येरादारेक आडखळ हाडटाले। पुलिशेन ह्या लोकांचेर लाठीचार्ज करून तांकां कुशीक काडले, जाल्यार कांय जाणांक ताब्यातूय घेतले। पुलिशेन केल्ल्या लाठीचार्जात कांय जाणांक दुखापतूय जाली। दुसरे वटेन वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी करीत कांय लोकांनी हंजुणचो रस्तो आडावन धरिल्लो। रस्तो आडायिल्ल्यान येरादारी आडखून पडिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सुभाष वेलिंगकार हांचे विरोधात सुरू आशिल्लें आंदोलन वाडून चुकीच्या दिकेन वतना दिश्टी पडटा। सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार आंदोलन आटोपांत येवचें ना अशी भिरांत उक्तायत क्लाउड आल्वारीस, दोतोर ऑस्कर रिबेलो आनी साबिना मार्टिन्स हांणी गोंयकारांक आंदोलन फाटीं घेवपाचें आवाहन केलें। तेच बरोबर वेलिंगकार हांणी केल्ले स्टेटमेंट साप चुकीचें आसून तांणी ते फाटीं घेवचे अशी विनवणी तांणी केली। मडगांव वाडत चलिल्ल्या आंदोलनाच्या फाटभुंयेर ह्या तिगांयनी पणजेच्या आझाद मैदाना वेल्यान गोंयकारांक शांतीकायेचें आवाहन केलें। Distressed they are with this statement, and I would also ask the Christian community and all the people who are come on the road, please go home. Please go home. The street is not the place to settle this type of business. Please go home. Please stay at home. Please do not invite trouble. Please support the police. Do not harass the police. The police are already overburdened. If this situation breaks down, even the police will not be able to help anybody. So I would request personally everybody, please go home wherever you are right now. If you are listening to me, if you respect my words, you will please say, okay,
दोतोरान उलयलां हांव म्हाजो फोन पॉकेटींत घालता आनी हांव घरा वयता म्हणून. प्लीज डू दॅट. यू वील बी अ गोवन हिरो. यू वील बी अ हिरो टू मी. यू वील बी अ हिरो टू एवरीबडी इन द स्टेट. हांवूय हात जोडून मागता की आमचे गोंयकार भाव जे सामके दुखल्या पळय ते, फक्त क्रिस्तांव भाव न्ही पूण सगळे जे दुखल्या पळय ते, सुभाष वेलिंगरान जे म्हणलां पळय ते, ज्या पद्दतीन ताणें म्हणलां पळय ते, ताजे विशय कितें आसूं, ज्या पद्दतीन ताणें म्हणलें पळय ते, दॅट वॉज अ मीन, vile and a rotten statement that Subhash Velinkar did, and clearly the people of Goa are upset and absolutely furious about this. माझी फक्त एक विनंती आसा की हे रस्त्यार देऊन, पर्टिक्युलरली साऊथ गोवा रस्ते बंद करून आणि पुलिसीक पिकेट करून आणि कितें बोर्ड घालून आणि एजिटेशन करून तुम्ही, आय गॅरंटी यू जे हे सरकारी दलाल जे आसात पळय ते, हू आर इन्वॉल्वड इन लँड कन्वर्शन्स अँड लँड अँड आमचे सगळे गोंय काबार करपाक बसल्या पळय ते, आय कॅन गॅरंटी यू ते ही एजिटेशन आता सद्याक साऊथ गोवान चलता पळय थंय इन्फिल्ट्रेट करतले, आपले मनीस धाडटले थंय आणि त्या मनशाक फक्त सांगतले तुम्ही 2-3 फातर काड आनी देवळार मार नाल्यार आनी खंयच्या गुमटीर मार म्हणून, अँड द होल थिंग विल इरप्ट इनटू अ हिंदू कॅथलिक conflagration here which neither the police nor the state of Goa will be able to control. माझी हीच विनंती आसा तुमचे कडेन सगळ्या कडेन की घरा वचपाचे, do not give the politicians the excuse to exploit this situation. What Subhash Velinkar has done has been horrendous. He has to apologize. He has to diffuse the situation. It is in his hands to diffuse the situation, and we make this earnest appeal to him to do that as quickly as possible, because we believe that in many ways he and many members of the RSS and many members of the BJP also support Goa on issues of land, on issues of conversion. They are also pained by all these issues, and this is the issue that is going to get derailed by a stupid, absolutely stupid statement like this. We want this situation diffused as quickly as possible. We want all our brethren, especially in South Goa, to get off the streets, clear the streets and go home. We will make our protests, we will register our protests, we will get the law to take its own course, but please do not derail the people's agitation against this horrible destruction of Goa's environment, ecology, identity and land. That is paramount. That is what we are. सुभाष वेलिंगरान सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या आड वादग्रस्त विधान केल्या उपरांत पुराय गोंय तापला. एके वटेन पुराय गोंयांत लोक सुभाष वेलिंगराक अटक करात ह्या मागणेक नेट दवरून आसात, जाल्यार दुसरे वटेन बेपत्ता आशिल्ल्या सुभाष वेलिंगरांच्या पुलीस मागार आसात. सध्या वेलिंगरान पणजेच्या सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. मजगती कोर्टान वेलिंगराक धक्को दिलो. तांच्या अर्जावेली सुनावणी सोमारा दवरल्या. गोंयांत प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळा अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान गव्हर्नर श्रीधरन पिल्लय हांकां फोनावेल्यान कळीत केलें. गोंयांत सरकार आसा की ना असो प्रश्न गोंयकारांक पडला अशें विजयाचें म्हणणें. सुभाष वेलिंगरान गोंयच्या सायबाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयकारांक वायट दिसलां. तशेंच सरकाराक वेलिंगराचेर कारवाय करपाक अपेस आयला अशें विजय सरदेसाय सांगता. गोंयचो राज्यपाल म्हणल्यार गोंयचो गव्हर्नर बाब श्रीधरन पिल्लेक जो आज गोंयांत ना, ताका टेलिफोनिकली उलोवन हांवें आतां कन्वे केल्लें आहा की गोंयांत देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गोंयांत सरकार आसा की ना हें गोंयकारांक प्रश्न पडला. सरकार लोकांक रस्त्यार हाडटा आनी लोकांक रिएश्योर करूंक शकना की सुभाष वेलिंगरान जें कितें उलयलां, जे कितें डिरोगेटरी कॉमेंट्स गोंयचे सायबाचेर केल्या, जे सगळे गोंयकारांक वायट दिसलां. गोंयकार म्हळ्यार फक्त क्रिस्तांव कम्युनिटीकूच न्ही, हिंदू मुसलमान कम्युनिटीकूय जें वायट दिसलां. हे कॉमेंट्स तांकां वायट दिसल्या, पूण सरकार
सरकाराक वायट दिसल्या काय ना वो सरकार ताजेर कितें करता हें लोकांक डावट पडिल्लो आहा आनी लोक रस्त्यार आयिल्ले आहा आनी लोकांक सरकार रिएश्योर करूंक शकना. एक मंत्री ह्या लोकां फुडें येना तांकां सांगपाक आनी लोकांक रस्त्यार हाडटा आनी गोंय आमचे गोंयचें कम्युनल हार्मनी जी आसा इतल्या वर्सांची जे पिसफूल को एक्झिस्टन्स शांती आनी कम्युनल हार्मनी जो आमचो बेडरॉक आमच्या गोंयकारपणाचो हें डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता. कित्याक सरकार डायवर्ट करूंक सोदता इश्यूज जे इश्यूज रियल इस्टेट रिलेटेड आहा जे इश्यूज सरकारान फ्रॉड केल्ले आहा जे गोंय व्हरून घाटार विकपाचे प्रयत्न केल्ले आहा ते एक्सपोज जाल्ले आहा आनी ते एक्सपोज जाता म्हणून लोकांक ते आतां हिंदू क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान हे सगळें हाडून लोकांक डिस्टर्ब करूंक सोदतात. अशे परिस्थितीन गोंयची इमेज लाँग टर्म काबार जावंक शकता आनी गोंयांत लोक जे गोंयाक वळखताले की एक शांतीचो प्रदेश ह्या प्रदेशांत हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आनी सगळे धर्माचे लोक बरे एक भावपणान जगतात ही इमेजूच काबार जावंक शकता आनी ब्रँड गोवा म्हणटा तो शासनाक काबार जावंक शकता. हाजे खातीर हांव एक कळकळीची विनंती करता सगळे गोंयकारांक गोंयचो साहेब आमचो सगळ्यांचो पूण गोंय आमी राखूंक जाय आनी आमी रस्त्यार आयले जाल्यार सरकाराक हेंच जाय आमी सुशेगाद घेवया आमी सरकाराचेर प्रेशर सगळे तरेतलो प्रेशर हाडया आनी सरकाराक एक्सपोज करुया पूण आमी रस्त्यार येवन हें जातलें आनी हें आमकां फळ मेळटलें हो प्रश्न सगळ्यांचे तकलेन आहा. सरकाराचे सपोर्टा शिवाय इतले फुडें इतलें कितें जावंक शकता काय कितें हें सगळ्या गोंयकारांक दिसता आनी म्हाकाय दिसता. पूण हे टायमार आमी रस्त्यार येवन लोकांक डिस्टर्ब करून गोंयांत जर आमी आमचें पिसफूल को एक्झिस्टन्स आनी शांतीचे प्रदेश म्हणून जी इमेज जी आहा ही जर आमी काबार केली जाल्यार आमकां सरकाराक जाय तेंच आमी करता आसतले आनी हें केल्यार सरकार जिखतलो. कित्याक सरकार मेन इश्यूज डायवर्ट करूंक सोदता पयले म्हूण ते हालूंक शकना. गोंयचो साहेब आमचे काळजान आहा आनी गोंयचे साहेब सगळे गोंयकारांचे काळजान आसतलो पूण आमी रस्त्यार आयले आमी ट्रॅफीक बंद केलें म्हणून हो सरकार आमकां न्याय दितलो अशें न्ही. सरकाराचेर जें कितें करूंक जाय तें टायमार आमी करुया. मेन इश्यूज जे आसात जे जुवारीन येदें व्हडलें करप्शन जाता हे इश्यूज डायवर्ट जावचे हें जर आमी रस्त्यार आयले आनी ते इश्यूज डायवर्ट करून दिले जाल्यार सरकार जिखलो. वेल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ चल्ला. धार्मीक भावना दुखयल्ल्या दक्षिणेच्या लोकांनी शेनवारा मडगांव फातोर्डा रस्तो आडावन धरीत सुभाष वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी केली. तशेंच जो मेरेन सुभाष वेलिंगकाराक अटक करिनात तो मेरेन आमी हांगच्यान हालचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिली. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या डीएनएची टेस्ट करची अशें स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकारान केल्ले. तांच्या ह्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ जालो. पूण धार्मीक भावना दुखिल्ल्या दक्षिण गोंयच्या लोकांनी वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी घेवन शेनवाराक मडगांव फातोर्डा रस्तो आडोवन धरलो. तशेंच जो मेरेन सुभाष वेलिंगकाराक अटक करिना तो मेरेन आमी हांगच्यान हालचे ना अशी शिटकावणी लोकांनी दिली. मडगांव केल्ल्या आंदोलनाक लागून सर्वसामान्य लोकांक त्रास जालोच. त्या भायर शाळेच्या विद्यार्थी आनी पर्यटकांचेरूय चलत वचपाची पाळी आयली. रस्तो ब्लॉक आशिल्ल्यान येरादारी आडखळून पडली. कामा निमतान वेर्णा आनी पणजे येवपी लोकांची धांदल जाली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार स्कूल बशी शाळे मेरेन वचपाक पावल्योच ना. शाळा वेवस्थापनाक विद्यार्थ्यांक व्हरपा खातीर तांच्या पालकांक आफोवचें पडलें. Statement and I have full trust in my CM that arrest जातलो. So everybody is talking about arrest right now and CMan म्हाका सांगला की arrest करतले तेका आणि everybody is talking about arrest. No, FIR has been filed. Arrest has been they are on lookout for him to arrest him. He is on the run or something. So I spoke to CM personally as a MLA. कितें करता हांगा सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अनरेस्ट जाला आनी गोंयकार हें जाला दुखवला. नॉट ओन्ली द कॅथलिक्स, द हिंदूज आर इक्वली डिस्टर्ब्ड बाय द स्टेटमेंट वॉट ही हॅज मेड.
and our honorable CM has said that he will be arrested. मॅडम एरएस प्रश्न सुटतो Arrest जाऊन प्रश्न सुटचो ना. We have to bring a law in the assembly to fine such persons and hefty fine so that he commits again the fines, as I said, start with 50,000. दुसऱ्या पावटी परतो केलो 1 लाख 1.5 लाख. We understand sometimes only with fines and strict imprisonment. बेल दुसऱ्या दिसा मेवतात ते धरली जायना. इम्प्रिजमेंट भितर मातशें थोडो ते सोडोंक जाय ते जेलींनी हल्ले करतात तेन्ना. सो दॅट अदर्स हल्ले केल्यार बाबा हें जाता ह्या स्टेटान ओन्ली भंय आसूंक जाय. आमगेली कम्युनल हार्मनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचो DNA गोंयच्या सगळ्या धर्माच्या लोकां मदीं आसा. हाचो पुरावो म्हळ्यार पोरण्या गोंयांत जावपी तांच्या फेस्ताक पुराय गोंयच्यान येवपी लोकांचो आंकडो. जर लोकांचो तांचेर विश्वास नासलो जाल्यार इतल्या व्हडल्या प्रमाणांत लोक तांच्या दर्शना खातीर येवचेच नाशिल्ले अशें मंत्री आलेक्स सिकेराचें म्हणणें. We have faith in this saint, number one. Number two, I don't think I'm wrong if I say that the DNA of Saint Francis Xavier is in the blood of Hindus, Catholics, Muslims and others. And I think proof of that is when you go to Old Goa, when you see the crowd of people coming there. You find people coming from various religions, need not be only Catholics. And that is because the faith one has in that saint. If one did not have that faith, I don't think you will find such crowds at the Old Goa Church. I said that itself is there. When you talk of Professor Wellinger, talking of DNA, I think I made a statement yesterday asking whose DNA he wants to check. I believe something has triggered him, and that is why he has come out with such a stupid statement. सुभाष वेलिंगकार हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयभर खवदळ पडला. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे DNAची मागणी करपी सुभाष वेलिंगकार हांकां अटक करपा खातीर गोंयभर बोवाळ सुरू आसतनाच हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या बॅनरा खाला हिंदू संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वेलिंगकाराक तेंको दिलो. हिंदू रक्षा महाआघाडी वतीन फाटल्या मंगळारा दिवचले इन्क्विजिशना लागून जीव वगडयिल्ल्या गोंयच्या हिंदू पुर्वजांक आर्गां ओंपपाच्या कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर ही कार्यावळ जाल्ली. हे कार्यावळीत उलयतना सुभाष वेलिंगकर हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर टिका करतना तांच्या DNAची टेस्ट करची अशी मागणी केली. वेलिंगकर हांच्या ह्या विधानाक लागून धार्मीक भावना दुखल्यात असो दावो करून क्रिस्तांव भाव रस्त्याचेर देविल्ले. वेलिंगकर हाचेर आड गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक करात अशी मागणी क्रिस्तांव समाजातल्या फुड्यांनी लावन धरल्या. मजगती वेलिंगकर हांच्या वक्तव्याचे समर्थन करीत हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या बॅनरा खाला हिंदू तत्वादी संघटने कडेन संबंधित शेनवारा सकाळी दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर जमा जाले. वेलिंगकर हांकां समर्थन दिवपा खातीर आयतारा परवरे बसका जातली. आमी सगळे एकटे जमले आसा. आमकां हांगासून जे निरोप मेळ्ळा उपरांत आमी सगळे हांगा आयले आसा. आमचे आदरणीय सुभाष वेलिंगकर सर हांच्यांनी जी काही मागणी ह्या परवाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केली तर ह्या विशयी कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट जावपाचो काही विशय जायना. मुळात म्हटल्यार की इतिहास हा तो सगळ्यांच्या समोर येवची ही आमची मागणी अशी त्या माध्यमातून. त्यामुळे आमच्या समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांचो वेलिंगकर सरांका संपूर्णतः पाठिंबो आसा. त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही कम्युनल हार्मनी आज आम्ही गोंयांत पळयता ती निर्माण करपाचो जो प्रयत्न आसा त्यामुळे अशा राजकीय दबावाक सरकारान बळी पडचे न्ही आणि हो जो सत्य इतिहास हा तर तो सत्य इतिहास फुडें हाडपाक सरकारानच पुढाकार घेवचो अशी आमची मागणी आहे या माध्यमातून. आणि फाल्यांच्या सभेक सगळ्या समस्त हिंदूंनी मोठ्या संख्येन एकटे येवचे अशें आमी आवाहन या माध्यमातून करता. ते म्हणजे प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर यांचेर काल राती हांगासर डिचोली पोलीस स्टेशनान FIR जाल्ली आसा. आणि FIR जाल्या नंतर जे प्रक्रिया जी आसा त्या प्रक्रियेन पोलीस अरेस्ट करतले आणि तांकां हांगासर ह्या पोलीस स्टेशनार हाडटले असो आमचो समज. आणि त्यामुळे काही ठराविक हिंदू संघटनेचे प्रमुख जे आसा त्यांच्यानी लगेच मेसेज करून हांगा येवचे अशा प्रकारचे हे केले. आणि आयज सगळे तुम्ही हांगासर प्रमुख जे आसा ते सगळे पावल्ले आसात.
अजून पर्यंत सरांक अरेस्ट जाल्ली ना. ताका लागून एंटीसेपरेटरी बेल जो आसा ते दिवपाचें काम जे आसा ते चालू आसा. आणि त्यामुळे आमकां हांगासर बेश्टे रावपाची गरज ना. जे कितें आसा ते कायद्या प्रमाणे जे गोश्टी आसा ते जातल्यो. आणि आमकां कितें व्हडली हिंदूंची ताकद बीन आत्तां दाखोवपाची तशी गरज ना. हेचें कारण अशें की जे स्टेटमेंट सुभाष भास्कर वेलिंगकर हेणे जे केल्ले आसा ते स्टेटमेंट जे आसा तेंचे स्वताचे न्ही. हे स्टेटमेंट जे आसा ते कोर्ट केल्ले आसा. ते कोर्ट करून केल्ले आसा. म्हणजे DNA टेस्ट जावचो हो जो आसा हो कोर्ट आसा. आनी त्यामुळे तो तेणे फक्त सांगिल्लो आसा. पण काही जाणांनी तो विषय जो आसा तो आपली धार्मीक भावना दुखावल्या अशा पद्धतीचो विषय करून आता पूर्ण गोंयभर आमकां खबर आसा सगळ्या पोलीस स्टेशनांचेर कंप्लेनी दिल्ले गेल्ले आसात. आणि काल तर मडगांव ह्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनाचेर मोठे धरणे धरून हजारांनी लोक जे त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे सगळे थंय एकत्र येयल्ले आसा. आणि हो कॉम्युनल हार्मनी रिलिजियस सेंटिमेंट दुखावल्या अशा प्रकारचो बाहू जो आसा तो ह्या लोकांनी केल्लो आसा. आणि लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती जी आसा ती बिगडयल्ली आसा. त्यामुळे हे सगळे लोक जे आसा आणि हेका सगळे जे आसा हे राजकीय पक्ष जे आसा तेका कारणीभूत आसा. आणि त्यामुळे हे सगळे जे आसा हे सगळे घोटांड आसा. कित्याक आमकां खबर आसा की जो स्टेटमेंट जो आसा तो कोणाच्या धर्माची भावना आमी दुखोवंक ना. आणि आमी जी मागणी जी आसा ती कोणाची कोर्ट केल्ली मागणी. वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वेलिंगकर सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पिसुल्ल्या देऊळवाडो वाठारांत भोंवपी बिबट्याक निमणो रान खात्यान धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय दिसां सावन पिसुल्लेच्या दिनकर देसाय हांच्या घरा लागीं बिबट्याचो वावर सुरू आशिल्लो. टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमेक दिवचले उपाट प्रतिसाद मेळटा. येता त्या 10 ऑक्टोबर मेरेन ही मोहीम चलतली. शेनवारा मेरेन 1,500 परस चड जाणांनी अर्ज भरल्यात. मजुरी आनी हेर कामां निमतान दिवचली शारांत मेळून दिवचल पुलीस स्टेशनाच्या कार्यवटरांत 10,000 वयर भाडेकरू आसात. मात कांय जाणांनी अजून टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक ना. दिल्ले मुजतीन टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक आडनदर करपी संबंधिताक 10,000 रुपया दंड दितले. ताका लागून हे मोहिमेक उपाट प्रतिसाद मेळटा. आता सरकारान कायदो काडला की टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक जाय. कारण भायले लोक येयल्ले आसता तेंचे केन्ना खंयच्या टायमार ते भोंवतात ते सद्या चोरी बिरी जातात. त्या हेका टोटल टेनंट व्हेरिफिकेशन कायदो काडला तो स्ट्रिक्ट कायदो काडला. कायदो वायट ना, तो बरो आसा. त्या खातीर प्रत्येकान आपापल्या जर घरान बिराडाक रावता जाय किंवा कामगार आसा आपल्या हॉटेलान किंवा आपल्या खंय तरी घरान कामांक कोण आसा भायले कामगार आसा त्यांनी व्हेरिफिकेशन करचें. आनी तो कायदो बऱ्यापैकी आसा की लोकांक सेफ्टी आसा. ज्यो चोरी घडटा जाय त्यो आमकां मेळटल्यो. आनी ते लोक रातचे रितचे अशे खंय तरी भोंवता जाय ते भोंवचे ना. ते वचून आमच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन आमकां एक हें मेळटलें. गव्हर्मेंटान बऱ्यापैकी कायदो काडलेलो आसा. शुक्रारा सांजेच्या वेळार हळदोना कालवी पुला पोंदा कुशिल्ल्या वस्तीन अज्ञात मनशाची कूड सापडली. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक कळत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा.
हायली डिकम्पोज डेड बॉडी खोर्जुवे हांगासर आढळिल्ली आसा. काही खोर्जुवे रावपी भुरगीं खोर्जुव्या ब्रिजाचेर जेन्ना तेंच्यांनी सकयल पळयलें की एक डेड बॉडी जी आसा ती फ्लोट दर्या देगेंतल्यान फ्लोट जायत कालवी हांगासर पावत येयली. जेन्ना कालवी ब्रिजाच्या सकयल जेन्ना ही डेड बॉडी हांगासर पावली तेन्ना जे खोर्जुवे कालवी हांगासर जे लोकल रावपी आसा तांच्या मदतीन ही जी डेड बॉडी आसा ती खंय तरी काडण्यात गेली. घटनास्थळी 108 तशेंच आल्दोणचे पुलीस आनी म्हापशेचे पुलीस हांगासर पावले. सद्या ह्या डेड बॉडी जी ओळख आसा ती अजून मेरेन पटलेली ना. जे म्हापसा पुलीस तशेंच आल्दोणचे पुलीस ह्या डेड बॉडी फाटल्यानची जी तपास आसा ते करीत आसा. ही डिकम्पोज जी डेड बॉडी आसा ती 108 घालून सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा. ह्या डेड बॉडी बद्दल जितली अपडेट आमच्या मेरेन पावता तितली अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. आवाज गोंयचो हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. निको अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक तुमचे जिणेकडेन जोडपी